शेवटी आम्ही सगळेजण सरकारी नोकर असा, सरकारी सेवक असा, हे लक्षात घ्या, इन्क्लुडिंग मी. हांव त्या खातीर सांगता, नॉट एज अ मुख्यमंत्री बट इट इज अ मुख्य सेवक. आमच्या सगळ्यांचें काम सगळ्यात पयली लोकांची सेवा करप. हो जर आमच्या तकलेन फिट आसत जाल्यार कोणूच आपलें काम हे खंयसरूच विसरूंक शकना. हांव त्या खातीर म्हणटा की हांव कंटिन्युअसली काम करता आसतना सकाळी जेन्ना 9:00 काम सुरू करता आनी रातचें म्हजें 11:30-12:00 काम सोंपता, जाल्यार इट इज मूळ उद्देश. हांव ह्या खुर्चेर बसला कित्याक? जाल्यार हांव बसला लोकांचें काम करपा खातीर. आनी तोच जर हेतू आमी लक्षांत घेतलो, म्हणजे आमच्या 8 वरांच्या कामात, म्हणजे आमी जो प्रोडक्टीव टायम जो दिवपाक जाय पळय ऑफिस अवर्सांक लोकां खातीर, लोक आसा, लोकांचें काम आसा म्हणून आमी हे खुर्चेर आसा. आनी तें काम करपा खातीर आमी जर प्रोडक्टीव टायम दिलो, आमी सतत म्हणटा आमच्या कंप्लीट 8 वरां ऑफिसांतल्या पैकी 6 वरां सुद्दां जर आमी प्रोडक्टीव काम केलें न्ही, जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणांत तें काम जावपाक शकता. ऑल्दो ह्यो सगळ्यो एक्टिविटी करपा खातीर म्हाजो विरोध हो केन्नाच आसचो ना. उलत जाल्यार हांव म्हणटलो ह्या असल्या एक्टिविटी खातीर गव्हर्नमेंट सदांच तुमकां प्रोत्साहन दितले, बट आपल्या टेबला वयली फायल ही केन्नाच उरूंक जायना. आनी आपल्याक दिल्लें काम, हे आपल्या वयल्या बॉसान सांगलेलें काम, हे आपूण मुद्दामून तें टाळचें न्ही. आनी तें सगळें करून आपूण जर एखादी चड एक्टिविटी केल्यो, आमी जर म्हणटा की शेवटी आमी लोकां बरोबर डील करता आसतना, लोकां बरोबर ट्रीट करता आसतना, आमचें सगळें काम करता आसतना हॅपिनेस इंडेक्स वाडप हो गरजेचो आसा. आनी हॅपिनेस इंडेक्स वगीच वाडोवंक शकना. म्हणजे हांवें सदांच म्हणटा, ऑफिसांत येयल्लो म्हण, "हे तूं कित्याक येयला रे?" हे म्हणत जाल्यार बाबडो तो असोच पळयटा. "बाबा कित्याक येयला यो? कितें असलें? दी हांव पळयतां." हो टोन आसत न्ही जाल्यार तेज्याय भितर फरक पडटा. तोय म्हणटा, "बाय मातशें काम कर आं" म्हणून. तुमी जर, "हे कित्याक येयला?" म्हणत न्ही, ती कोण ती बसल्या पळय न्हू रे ती, तो आनीक शब्द कितें तरी ताका विश्लेशण लायता आनी तो वता. तें हांव सांगना, हांव मुद्दाम सांगता. तो तुमकां बाय म्हणपाक जाय, बाबा म्हणपाक जाय, भाई म्हणपाक जाय आसत जाल्यार तुमचोय टोन तितकोच बरो आसपाक जाय. जाल्यार भायर येवन जो आहा पळय न्ही, जाल्यार तो वेगळ्या टोनान सांगतलो. म्हजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, हॅपिनेस इंडेक्स वाडपा खातीर तुमी सगळे जाण मोठ्या प्रमाणात काम करतले. तुमचोय हॅपिनेस इंडेक्स वाडयतले आनी गोंयच्या लोकांचोय हॅपिनेस इंडेक्स वाडयतले. शेवटी तुमचेर डिपेंड आसा. हें हांव तुमच्या लागीं मागतां.